बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. जुवाच्या शिव वर्तमानांत 20 वोल 16 खरेंच ताचेर भावार्थ ठेवतात त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. भावा भयणीनो, देव जावन आसा आमच्या जिविताचो ओरोम आनी शेवट. पूण ताका जाय आमी सदांच जिवी आसलोलीं, कित्याक जिव्यांचो देव तो. ताका सगलीं जिवी. देवाक आमी सासणाच्या सासणांक स्वर्गार जीव हो ताचो हावेस. आमी सगलीं स्वर्गार जिवी आसोंक ह्या मागणेंत तुमकां सगल्यांक येवकार. मागणेचो विशय. मेलोल्यांचो न्हय बोगोत जिव्यांचो देव तो. सादुकी फोक्स मोइजेसाचे कायदे मानताले, तर तोच कायदो वापरून जेजू तांच्या तोंडार मारता. तर जेजू सादुकीक सांगता की ताणें न्हयच फक्त दुसरे समृद्धीच्यो वळी पळोवच्यो, पूण तेच बरोबर सुटकेचे हेय पुस्तकाचे वो पवित्र पुस्तकाचो खोलायेन अर्थ घेवचो म्हूण जेजू तांकां खोरायेन शिटकायता. सुटकेच्या पुस्तकांत 20 वोळ 5 देवान ताका म्हणलें, हांगा लागीं सरो नाकाय, तुज्या पांयांच्यो वानो काड, कित्याक तूं आसाय तो जागो पवित्र. जेजू म्हणटा, हांव तुज्या बापायचो देव, आब्रामाचो देव, इजाकाचो देव आनी जॅकोबाचो देव. हे वेळार जिवो जेजू हे हुंड्याच्या रुपान आमचे मदें हाजीर आसा. हे जिव्या देवाक आमचें कितें जाय? ताका आमी सगलीं जिवी आसलोलीं जाय, सासणाच्या सासणांक स्वर्गार. हे जिव्या देवाक आमी आमची मान बागोवन नमस्कार करुया. नमस्काराक गीत गावया. R21. जेजू तू लागीं आसाय, जेजू तू फाटल्यान फुडल्यान, जेजू तू म्हजे वाटे, जेजू सगळे भोवती, जेजू तू म्हज्या आत्म्यान, जेजू तू मनान काळजान, तिकान तुज्या मोगान, सदां घाल म्हाका सांबाळ. जेजू तू म्हजो जीव प्राण, जिणेचो एकूच उजवाड, प्रितीचो मोगी
mogimoso Moje supridvid sorgar जेजू आमी आवय बापूय कशी आमच्या कुटुंबान आमकां भुरगीं आनी तरणाटीं फावो केल्यान पूण कुटुंबाची वांगडी कशी तांकां तुजे वळखीन आनी मोगान वाडोवंक आमी चुकल्या जेजू हांव एक भुरगो कसो हांवें सगल्यांचेंच बरेंपण चिंतूंक ना आपस्वार्थी जाला सगलें हांवेंच करचें हे तरेन हांवें दुसऱ्यांक सहयोग दिवंक ना आमकां बोगोस बोगसणें मागूं गीत गावया I-22 पापिया तू रे निर्भाग्या तू पापना सणशी सासनाच्या सासनाक पापिया एम कोणान पावशी सासनाच्या सासनाक पापिया एम कोणान पावशी दोनानी ग्रेस्काय पापिया हांगाच दवरची तुज्यो करण्यो घेवन पापिया जटेक रेवेशी तुज्यो करण्यो घेवन पापिया जटेक रेवेशी हांगा पाप तुज दापोला थंय ते उगते जायत देवा गेलो श्राप पापिया तुजे रे पडत देवा गेलो श्राप पापिया तुजे रे पडत सैतान रे पापिया दुश्मन रे तुझो हेम कोणान जाशी पापिया गुलाम रे तासो हेम कोणान जाशी पापिया गुलाम रे तासो हेम कोणान जाशी पापिया गुलाम रे ताचो एका घोराब्यान एक रुनी नांवाचो भुरगो आसलो सोनवारा सांजेच्या 4 वरांचेर वेदी सेवकाची जमात देखून रोनी इस्कॉलाक वेताना टिफीन घेवन वेतालो आनी इस्कॉल सुटले उपरांत थंयच रावन जमातीक वांटो घेतालो नाजाल्यार ताका एका वराची वाट चलून इगोर्जेन परतून येवंक पडटालें दोनपारच्या जेवल्या उपरांत 4 जाई पर्यंत तो पवित्र साक्रामेंता फुडें मागणें करतालो आनी थंयच न्हिदून विसव घेतालो हे पोरी जेजू कडेन ताची लागशिल्ली
इश्टागोत जाल्ली. तशेंच तो आयताराक दोतोन सुरू जावचे आदीं बेगीन येवन जेजूक भेट्टालो. पूण एका दिसा असोच तो सुटयेच्या दिसांनी सोमारा दिसा सकाळच्या 7 वरांचेर पवित्र साक्रामेंतां चडशीं वचून सुमार 6 ते 7 मिनटां भितर परतून भायर आयलो. सुमार 10 वरांचेर आपल्या अंकला सांगाताक इगोर्जेच्या ऑफिसान आपलें पावल मारलें. कित्याक त्या दिसा ताचो बापूय सोंपलोलो. इगोर्जेच्यो राटावल्यो केल्या उपरांत वेताना पदवीगारान रॉनीक बुजवण दितना विचारलें, रॉनी, तूं 10 वरांचेर येवचो आसलो जाल्यार सकाळच्या 7 वरांचेर कित्याक आयलोलो? रॉनीन म्हणलें, फादर, म्हजो डॅडी मेला म्हूण दुसऱ्यांक सांगचे आदीं जेजूक सांगूंक पयलो आयलोलो. म्हजे डॅडीक सासणाचें जिवितांत भितर काड म्हूण हांवें जेजूक विनंती केल्या आनी तो जेजू बरोबर जिवो आसा म्हूण म्हाका म्हजो भावार्थ सांगता. देखून हांव म्हज्या जेजूक दिनवासला. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. दिनवासनेचें गीत गावया E4. देवाक अर्घ दिवया, देवाक दिनवासया, देवाक अर्घ दिवया, देवाक दिनवासया. महिमा तुका, वैभव तुका, एकाच कर्या देवा. अर्पणी भेट अर्घा दिता, तुजी मोगाळ परजा. देवाक अर्घ दिवया, देवाक दिनवासया, देवाक अर्घ दिवया, देवाक दिनवासया. आकाश प्रीतम तुवे रचल्याय, हय तूच ती सांबाळटाय. रचना मोडे आमकांय रचल्याय, तुजी करूंक सेवा. देवाक अर्घ दिवया, देवाक दिनवासया,
देव जिव्यांचो न्हय मेलेल्यांचो म्हूण सांगून आमचें मन पुनर्जिवंतपणाचेर ओडून व्हरता. तो चीत दिवन देवाचें उतर आयकूंक उबी रावया. लोकाच्या शिव वर्तमानांतलें वाच 20 वळी 27 ते 40. एकदां कांय सादुकी जेजूशी आयले. ते पुनर्जिवंतपण ना म्हणटाले तसले मनीस. तांणी ताका हो प्रश्न घालो, गुरुजी, मोइजेसान अशें आमकां बरोवन दवरलां. कोण एकलेचो लग्न जाल्लो भाव भुरगीं बाळ नासतना मरत जाल्यार ताच्या भावान ताचे बायले लागीं लग्न जावचें आनी आपल्या भावाक सोंसोत उत्पन्न करची. तर 7 भाव आसले. पयलो लग्न जालो आनी भुरगीं बाळ नासतना मेलो. मागीर दुसरो आनी ताचे उपरांत तिसरो तिचे लागीं लग्न जालें. तेच परी 7 जाण सोंसोत दवरनासतना मेले. सगळ्यावून निमाणी बायलूय मेली. तर 7 जाणांची पोतीन ती जाली म्हणटच मेल्लीं मनशां पुनर्जिवंत जातलीं तेन्ना तांच्या भितरल्या कोणाची पोतीन जातली ती? जेजून तांकां सांगलें, ह्या युगांतलीं मनशां दादले लग्न जातात आनी बायलांक लग्न करून दितात. पूण त्या दुसऱ्या युगा आनी मेलेल्यांतल्या पुनर्जिवंतपणाक जीं कोण पुर्तीं जालीं मेळीत तांचे मदें लग्न जावप आनी लग्न करून दिवप आसचें ना. तांच्यांनी आनीक मरूंक जायना. तीं देवदूतां सारकीं आनी पुनर्जिवंतपणाचीं भुरगीं देखून तीं देवाचीं भुरगीं. मेल्लीं मनशां परतीं जिवंत जातात म्हूण मोइजेसानूय चिरकुटाची खबर सांगता थंय दाखयलां. तर थंय सर्वेस्पराक तो अब्रामाचो देव, इसाकाचो देव, जॅकोबाचो देव म्हणटा. देखून मेलेल्यांचो न्हय बगोर जिव्यांचो देव तो. ताचे मुखार सगळीं जिवीं. शेस्त्यांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें, गुरुजी, तुवें बरें सांगलें. आनी त्या उपरांत कोणाकूच ताचे कडेन कसलेय विचार करूंक कालीज जायनासलें. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. कांय सादुकी जेजूक हारोंक सोदताले. तर एक बायल 7 भावां लागीं काजार जायत जाल्यार ती स्वर्गार राज्यान कोणाची बायल जातली? जेजूक तांकां बारीक सोजमणी दिता. ह्या संवसारांत मनशाकूळ वाडचे खातीर ह्या जिवितांत लग्न एक गरजेची स्थापनी. पूण दुसरो ह्या सासणाच्या जिवितांत ताची कसलीच गरज ना. तेच बरोबर ती बोडव्या भाशेन जातात. सादुकी फक्त मोइजेसाचे कायदे मानता.
तर तोच कायदो वापरून जेजू तांच्या तोंडार मारता. जंय सुटकेच्या पुस्तकांत देवान मोइजेसाक म्हणलें, हांगा लागीं सरो नाकाय, तुज्या पांयाच्यो वाणो काड, कित्याक तूं आसा तो जागो पवीत. ते फुडें म्हणलें, हांव तुज्या बापायचो देव, आब्रामाचो देव, इजाकाचो देव आनी जॅकोबाचो देव. तर जेजू सादुकीक सांगता की ताणें न्हूच फक्त दुसरे समृद्धीच्यो वळी पळोवच्यो, पूण तेच बरोबर पवीत पुस्तकाच्यो खोलायेन अर्थ घेवचो म्हूण जेजू तांकां खोरायेन शिटकायता. फुडें तांचें खोटें मन तांच्या तोंडार मारून आमचो सोमी, आमचो देव, जिव्यांचो देव म्हूण स्पश्ट करून दिता. जिव्यांचो देव तो, ताका सगलीं जिवीं. अशें म्हणून जेजू आमकां सगल्यांक पुनर्जिवनपणाची खात्री दिता. तेच बरी तीच उतरां जेजूचो व्हड विस्वास देवा बापाचेर दाखोळ करता. हो देव बाब आपल्याक मरणांतलो उठयतलो म्हूण आपलो विस्वास परगट्टा. अशें आमकां सगल्यांक ह्या पुनर्जिवनपणान देवा मुखार भागी जावंक उस्कायता. तर पुनर्जिवनपण म्हणल्यार फक्त आत्मेचें न्हय, पूण आख्या मनशाचें आत्मो आनी कूड बरोबर पुनर्जिवनपणांत भितर सरता. हाची आमकां खोल सोजमणी दिता. कित्याक ग्रीक लोक फक्त आत्म्याक मान दिताले आनी कुडीक एक बणकोण वो कूड गरजेची न्हय म्हूण सजमताले. आमी संवसारांत परतून जल्माक येनात, पूण ह्याच जिवितांत कुडीक आनी आत्म्यांक मान दिवन आमचें जिवीत नवसरूंक गरज. ह्या जिवितांत भितर आनीक आमकां वेळ ना. सांत पावलो म्हणटा, फर्स्ट तेसोलिकार 5:5-23, शांती दिता तो देव तुमकां संपूर्णायेन पवित्र करूं आनी जेजू क्रिस्त आमचो सोमी येतलो त्या दिसाक तुमचें आख्खें जिवीत आत्म्या कुडी सयत तो चुकी विरें सांबाळूं. जेजू आपल्या कोश्टां, मरणां आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं आमच्या पुनर्जिवनपणाची खात्री दिता. तर सगलो विस्वास आमच्या जिव्या देवाचेर दवरून आमच्या सासणाचे जिविताचेर लक्ष घालूंक आमकां देवाचो एक खेरीत उलो. तर आपूण खाशा जेजू आमकां सासणाचें जिवीत दिता. जुवाच्या शिव वर्तमानांत 28-10-28-29-29 आनीक तुमकां हांव सासणीक जिवीत दितां आनी तीं सासणाक इबाड
जावची नात आनी तांकां म्हज्या हातांतली कोणूच जोबून व्हरचो ना. म्हज्या बापान ती म्हाका दिल्यात, तो सगळ्याहून व्हड, आनी म्हज्या बापाच्या हातांतली तांकां कोणेचेनूच जोबून व्हरूंक जायना. कित्याक हांव आनी बाप एक. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन नियाळ करुया. सभाबाप गीत घेवया. B4. जेजू तुझी उदरा काळजाचो संतोष. जेजू तुझी उदरा दोळ्याचो उजवाड. जेजू तुझी उदरा जिणेचो विस्वास. जेजू तुझी उदरा तानेल्याक दोग. जेजू तुझी उदरा भुकेल्याक जेवण. जेजू तुझी उदरा मेलोल्याक जिवीत. जेजू तुझी उदरा रडटोल्याक बुजवण. जेजू तुझी उदरा अपराध्याक माफी. जेजू तुझी उदरा गुलामाक सुटका. आमचो जिवो देव आमच्यो गरजो वळखता. खालतिकायेन ताचे मुखार आमच्यो गरजो दवरुया. मागणेचो जबाब आमच्या सासणाच्या जिविताचेर लक्ष घालूंक आमकां आदार दी बापा. परत एकदां म्हणुया. आमच्या सासणाच्या जिविताचेर लक्ष घालूंक आमकां आदार दी बापा. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पवित्र सभेन देवाच्या उतर परगोडपाची आपली व्हड जबाबदारी जिवाळ सांबाळूंक पोरजेक नेटान जिव्या देवाचें उतर परगोटूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जबाब आमच्या सासणाच्या जिविताचेर लक्ष घालूंक आमकां आदार दी बापा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी समाजाचे कायदे सारके समजूंक पोरजेक ताचें बरेपण वांटूंक आनी कायद्याचो दुरुपयोग करिना जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जबाब आमच्या सासणाच्या जिविताचेर लक्ष घालूंक आमकां आदार दी बापा. जिव्याचो देव तो, ताका सगळीं जिवी. आमच्या भुरग्यांनी जेजूची सेवा करतना लागशिल्ल्यान जिव्या देवाक बुजूंक आनी आपल्या जिवितान आपले जिवीत जिवाळ सांबाळूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जबाब
आमच्या सासनाच्या जिविताचेर लक्ष घालून आमकां आदार दी बाबा. आमच्या आवय बापायनी आपल्या काजारी साक्रामेंताक विस्वाशी रावन आपल्या भुरग्यांक बरे देखीन वाडोवंक आनी सासनाच्या जिविताचेर आपली नदर सदांच दवरूंक जिवूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. सो बाप, आमच्या सासनाच्या जिविताचेर लक्ष घालूंक आमकां आदार दी बापा. स्तोत्र 4 वोळ 1. हांव उलो मारता ते वेळार म्हाका जाप दी. नितीच्या देवा, आकांतासून तूं म्हाका सोडयताय. काकूट कर, म्हजें मागणें आयकून घे. देव आमकां आकांता वेळार सोडयता, तर हे देवाक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान उलो करुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां तांणी पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.